तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश बामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. अहवालात जुवारी कंपनी दोशी दिसून आयले जाल्यार करतले कारवाय, सांगता मामलेदार प्रवीण जय पंडीत. काँग्रेसींतल्यान भाजपान गेल्ले बंडखोर आमदार जावपाकूच जाय अपात्र, म्हणटा सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार. मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली स्मार्ट सिटीची कामां, स्मार्ट सिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान दिली माहिती. हेर राज्यांच्या तुळेन गोंयांत वाडल्यात बलात्काराच्यो घडणुक्यो, राष्ट्रीय क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालांतल्यान स्पश्ट. काब दे राम पठाराचेर चालू आशिल्ल्या हॉटेलांच्या बेकायदेशीर झोपड्यांचेर करात कारवाय, ना जाल्यार हरीत लवादा कडेन मागतलो दाद, समाज वावुरपी फर्नांडिसाची शिटकावणी. आनी वागातोर 45 फूट खोल बांयत पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियन पर्यटकाक मेळ्ळे जिवंतान. म्हापशेच्या उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकाराच्या कामगिरीची थळाव्यान केली तोखणाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालांत जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग कंपनी दोशी दिसून आयली जाल्यार कंपनीचेर कारवाय करतले, अशें मामलेदार प्रवीण जय पंडितान सांगलां. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून कसलीच वायट घडणूक घडची न्हू हाचे खातीर गरजेची उपाययोजन केल्या. आपतकालीन व्यवस्था आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान हांगासर तैनात आशिल्ल्याचे मामलेदार प्रवीण जय पंडितान सांगले. Last week actually we had conducted a joint inspection along with officials of Pollution Control Board, health officials, WRD, and water samples have been taken by officials of Goa State Pollution Control Board, who are the technical officials, and we are awaiting inquiry report. We have directed the company to take precautionary measures right now, and our disaster management officials comprising of fire and emergency service, they are on the site to avoid any untoward incident. Again today evening, I have called the Pollution Control Board officials. The villagers have complained that contamination of petroleum products have been taken place not only in the well but also in the paddy fields and Nalla. So for that purpose, now Pollution Control Board officials have called today in the evening. They will again conduct one inspection and will take samples, and once we receive inquiry report, we will take action. So whether We have also convened one meeting with the officials of the company. We have told them to take precautionary measures. They are on the site. Their officials also are on the site. They are trying to find out what has exactly caused this petroleum leakage. And they have told me that they will resolve this issue within next 2 days. And once an inquiry report we receive from Pollution Control Board, and if the company officials are found guilty, we will take action against them. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून दाबोळी माटवे वाठारांतल्यो बांयो प्रदूषित जाल्यात. फकत बांयोच न्ही जाल्यार लागसारचे उदका स्रोत आनी शेतांनी पेट्रोलियम पदार्थ दिसून आयला. बांयचें उदक आसा बांय आमचे पिड्यार जाले, वास येता बांयच्या उदकान. सो आतां आमकां पिवपाक नळ, आमकां नळ कांय ना सगल्यांक हिंगा. आनी रांदताय आमी चुलीर रांदताय भायर. सो कितें जालें जाल्यार ते रिस्पॉन्सिबल घेता, कितें कोताय ते कांय सांगनाय आमकां. कितें कोताय ते रिस्पॉन्सिबल घेताय काय कितें. वास येता हिंगा, पयस रावपाक जायना. आख्खे घरान वास पडलो ना, रावपाक जायना. वास येता, हय दोळे जाताय सगळे, आख्खे हें तोंड बा सगळें जाता, रावपाक जायना हिंगा. दिसभर रावपाक जाय आमी हिंगा. वास्कोच्या प्रदूषणाक विटून आमी दाबोळे आयले, पूण हांगासर वॉल्कॅनो आसा हें आमकां खबरूच नाशिल्लें. आतां हो वॉल्कॅनो केन्ना फुटत तें सांगू नजो. आमी जाणटे ब्लास्ट जालो जाल्यार आमच्यान धांवपाक लेगीत जावचें ना अशें थळावे सांगतात. वास्को ते धाकटे तळ्यान कित्याक तुवें पळयलें ते पोल्युशन डस्ट म्हणून काडून हांगा येयले खंय हांगा बेस्ट म्हणून प्लेस खंय धाकटे ते दाबोली हांगा व्हडले वॉल्कॅनो मरे
केन्ना ब्लास्ट जाय सांगूंक शकना आनी आमी पेशंट बसले हांगा धांवोंक पासून जावचें ना आमचे आमी जळोन व्हरता दिसता म्हाका हे कितें सांगता तांकांच खबर 7 दीस जाले 8 दीस जाले करता म्हणटा शेवय घालता म्हाका कांय कळना कितें करता पळय ते कळटा तुका हांव कितें म्हणटा तो म्हणटूच कितें तरी हेजेर सोल्युशन काडा गोवोरमेंटाक सांगा आनी बेगीन हेजेर विलास लाया अशी म्हणून आमची मागणी कळ्ळें तुका न्हू कांय बरें लागना बिकॉज डे बाय डे थिंग्स आर इन्क्रिजींग आवय दोळ्यान आमकां वय म्हाका पळोवंक शकता तांबडे जाल्यात दोळे बिकॉज ऑफ दॅट फ्युम्स वास येता म्हाका आस्तमा जालो हांगासर आसात पयलीं पासून आनी वाडलो कॅनॉट स्टँड पेशंट तो बाबडो पेशंट आनी 4-5 जाण म्हातारी बायलां आहा भुरगीं आहा खंय धांवतलीं म्हाका कांय सर कोणूच इंट्रस्टूच घेयना सर फकाण गेल्ल्या भशेन येता काडटा व्हरता दोग जाण येता दोग वयता दोग जाण येता फकाण गेल्ल्या भशेन आय डोंट अंडरस्टँड वॉट टू डू आमकां कांय खबर ना आमी आतां निलिमा बाय वांगडा आहा पळोवया कितें जाता तें पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूशीत जाल्यातूच फकत बायोच न्ही जाल्यार उदका स्रोत प्रदूशीत जाल्ल्यान थळाव्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात पेट्रोलियम लिकेज नेमकी खंय जाल्या ही लिकेज कशी दुरुस्त करूं येता हाचेर फाल्यांच्यान काम सुरू जातलें आतां आसा माटव्या दाबोळे जे हांगा एक गोंयान सारको इशू म्हणटा तो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो अख्खो गांवांत पसरलेलो आसा तशेंच आतां आमकां रिसंट कळ्ळां की जो पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो आसा तो लोकांच्या शेतांनी गेला आनी लोकांक हांगा तो वास सहन जायना आनी खंय तरी जे जुवारी कंपनी आहा तांकां खंय तरी तो लिकेज फायंड आवट जायना आनी तेंच्यांनी आमकां जे इन्फॉर्मेशन दिलां तेंच्यांनी सांगलां की आमी दिल्लींतल्यान स्निफर डॉग्स तशेंच खुबशे मशिनरीज आनी ते लोक ते घेवन येयल्ले आसा गोंयान आनी तेंचें काम हे फाल्यांच्यान चालू जातलें तशेंच लोकांचें हांगासरलें म्हणणें आहा की 10 दीस जाले की आमकां हांगा कोण येवन पळयना तशेंच लक्ष घालचें हांगा तेंच्यांनी येवन आनी जशें आमी मामलेदारा कडेन उलयलें मामलेदारान आमकां सांगलें की जे आमचे पोल्युशन डिपार्टमेंट आसा जेंच्यांनी आमकां रिपोर्ट दिली की जर खंय तरी हो लिकेज हे कंपनीचो म्हणल्यार जुवारी कंपनीचो फॉल्ट आसा जाल्यार हे कंपनीचेर एक्शन घेतली म्हणून वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तियोल काँग्रेसींतल्यान 8 बंडखोर आमदारांनी भाजपात प्रवेश केल्लो तांच्यांनी मतदारांक फटयलां आपल्या मतदारसंघातल्या जनतेची फटवणूक करपी आमदारांक धडो शिकोवपाकूच जाय 8 आमदारांक अपात्रताय थारावपाकूच जाय अशें सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकार सांगता दोनापावला जेट्टीची पळोवणी करपाक गेल्लो तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना विरेश बोरकार उलयतालो जे 8 जाण गेल्ले आसा तेंच्यांनी गोंयकारांक फटयल्ले आसा तेंच्या मतदारांक फटयल्ले आसा आनी जो मॅन्डेट दिल्लो जाल्यार जे काँग्रेसीन 8 जाण येयल्ले आनी आतां उडी मारून बीजेपीन गेले हेजे पयलीं 10 जाण गेल्ले काँग्रेसीन जिखोन येवन परत उडी मारलेले म्हणजे हांकां संवय जाल्ली आसा हेजेर खंय ना खंय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय हेजेर खंय ना खंय लोकांकूय दिसपाक जाय की बाबा आमची डेमोक्रेसी जी ती आसा म्हणून एवरी टायम हे निवडून येता आनी उडयो मारता उडयांचो म्हणल्यार जे जंपींग जॅक जावं आमी बेबे म्हणटा हे अशे उडयो मारीत रावतले आनी हेचे फुडेंय मारपाची शक्यता आसा कित्याक आजून पर्यंत तेंची जी तत्वां आसा ती तत्वां बसलेली ना कित्याक पयलू तेंच्यानी कितलींशीं वर्सां जालीं कंटिन्युअसली उडयो मारून बीजेपी आतां बीजेपीन तुमी पळयता आसतले मॅक्सिमम जे भायले म्हणल्यार काँग्रेसीचे चडशे मॅक्सिमम काँग्रेसीचे एमएलए आसा आनी आयज सरकार कोण चलयता बीजेपी न्हू काँग्रेस चलयता म्हणजे दोनूय मेळोन काँग्रेस आनी बीजेपी मेळोन हो सरकार चलयता आमदार जावं मिनिस्टर जे आसा ते चडशे काँग्रेसीचे आसा आनी ते आयज बीजेपीन गेल्ले आसा आनी हो धडो शिकपाक जाय हे डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय म्हाका तरी दिसता डिस्कॉलिफाय जावपाक जाय एवरी टायम अशें समज उडी मारीत रावले जाल्यार डेमोक्रेसी उरली खंय आमी एक पक्षाक निवडून दिता ह्या एक पक्षाचेर कॅन्डिडेटाक निवडून दिता त्या पक्षाचे धोरणान समज रावना आनी तो उडी मारता 8 जाण हेजे पयलीं 10 जाण जाले आनी अशें समज चालूच उरले नाल्यार फुडें मागीर डेमोक्रेसी लोक वोटींग बसून मारपाक बेजारतले कित्याक वोटींग मारता हे उडयो मारता म्हणटले सो हे एक धडो शिकपाक जाय आनी तांकां कळपाक जाय की बाबा हे समज आमी नाटकां करतले जाल्यार डिस्कॉलिफाय जावपाची शक्यता आसा फाटल्या 2 वर्सांच्यान पणजेन चालू आशिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां मार्च 2024 मेरेन पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टरान दिल्या पणजेच्या सगळ्या वाठारांनी स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान पणजेकारांक बरे त्रास सोंसचे पडटाले लोकांनी काडिल्ले हे त्रास खंय तरी उणे जावपाचे आतां वाटेर आसा फाटल्या सुमार 2.5 वर्सांच्यान पणजेत स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा आयज फाल्यां करीत आजून मेरेन स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जायना हाका लागून आजून मेरेन पणजेकारांक धुल्लान दीस काडचे पडटा आतां पणजेकारां खातीर खोशयेची खबर आसा मार्च 2024 मेरेन पणजेत
चालू आशिल्ली सगळी स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली अशी माहिती स्मार्ट सिटीच्या कंत्राटदारान दिल्या. पणजे स्मार्ट सिटी करपा खातीर फाटले कितलेशेच म्हयने जाले पणजेन सगळी कडेन आमकां कामां दिश्टी पडटात. जाय जर स्मार्ट सिटी जातली जाल्यार काम आसा तें करचेंच पडटलें. लोकांक त्रासूय आसा ताचो मातसो त्रास भोगचोय पडटलो. पूण पणजे स्मार्ट सिटी करपाच्या फाटभुंयेचेर कितलेशेच म्हयने जाल्यार हें काम चालू आसा आनी ताचो लोकांक त्रासूय जाता. पूण आतां आमी जर पळयत जाल्यार पणजेंतले प्रत्येक वाठारांत सगळी कडेन फोडून दवरला आनी ताचो त्रास येरादारी ज्यो गाडयो आसा तांकां जाता. सांतिनेज वाठारांत फाटले म्हयनेच जाले हे जे काम आशिल्लें स्मार्ट सिटीचे ते पुराय केल्ले आनी रस्तो जो आसा तो सारको केल्लो. आतां तांचे जर सांतिनेज वाठारांत पळयत जाल्यार फाटल्या 2 दिसांच्यान हे जे काम आसा ते परत फोडपाचें काम चालू केल्लेलें आसा आनी थंयसरले जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जे इंजिनियर आसा तेंचें म्हणणें इतलें आसा की आतां जी पायपलायन आसा ती पायपलायन सारकी करपा खातीर आनी पावसान परत हांगासर उदक भरून थंयसर भरचें न्ही म्हणून थंयसर आमी काम करतात. जाल्यार आमचे कडेन बाकिया जी कंपनी आसा तांचो जो इंजिनियर आसा तो उलयलो. ताणें आमकां सांगला की फुडल्या म्हणजे येता ते मार्च म्हयन्या मेरेन जे पुराय स्मार्ट सिटीची जी कामां आसा ती सोंपतली आनी तसो आमकां जी डेडलायन दिल्या ती म्हटल्यार मार्च मेरेन आनी मार्च मेरेन ही स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जातली. जाल्यार आतां हे पणजेकारां खातीर म्हत्वाचें म्हटल्यार पणजेकारां खातीर ही सारकी खुशयेची गजाल आसा. कारण पणजी जी पयलीं आशिल्ली तशी आतां ना. कारण स्मार्ट सिटीची कामां जाल्ल्या कारणान हांगासर सगळे कडेन धुल्लो सगळे कडेन ट्रॅफीक आमकां पळोवपाक मेळटा. जाल्यार मार्च म्हयन्या मेरेन पणजेकारांक रावचें पडटलें आनी हाचे फुडली अपडेट आमी तुमकां दितली. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव कॅमेरामॅन यश सयत वर्षा आश्वेकर. ल्हान पिरायेच्या तशेंच 18 वर्सां सकयल्ल्या चलयांचेर गोंयांत हेर राज्याच्या तुळेंत चड प्रमाणांत बलात्कार जातात अशें दिसून आयलां. नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड्स ब्युरो देशभरांत जावपी बलात्काराच्या आंकडेवारीचो नियाळ घेवन तयार केल्ल्या अहवालांत हो आंकडो दिसून आयला. गोंयांत 7.1% ल्हान भुरग्यांचेर बलात्कार जातात. गोंयांत हालींसराक बलात्काराच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. 2022 ह्या वर्सा गोंयांत 75 बलात्कार जाल्ले. हातूंतले 57 बलात्कार 18 वर्सां पिरायेच्या चलयांचेर जाल्यात. जाल्यार देशभराच्या तुळेंत गोंयांत 75% बलात्कार जाल्यात. गोंयांत 2022 ह्या वर्सा 73 बलात्कार प्रकरणां घडल्यांत. हातूंत 73 चलयांचेर लिंगीक अत्याचार जाल्यात. बलात्काराच्या 9 प्रकारांनी घरचेच घुसपिल्ल्याच्या अहवालांत स्पश्ट जालां. जाल्यार बायलांक मारपेट करपाची 90 प्रकरणां नोंद जाल्यात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव समिधा कुंकळकार. काबदराम दर्यादेग वाठारांत 3 बेकायदेशीर हॉटेलां बांदून पर्यावरण नश्ट करपाक उठल्यात आनी दिसान दीस ह्या हॉटेल मालकांची दादागिरी वाडत आसा. थळाव्यांनी पंचायतीक तशेंच जिल्लो अधिकाऱ्यांक कळीत केला पूण पंचायत मात सुस्त आसा. आतां जाता तितले बेगीन पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कारवाय करची अशी मागणी समाज वावुरपी फर्नांडीस हाणें केला. अधिकाऱ्यांनी हाचेर लक्ष दिवचें ना तर ही कागाळ घेवन एनजीटीक वतले अशी शिटकावणी ताणें दिल्या. काब दे राव तुम्ही हेच जाणा आसतले. काब दे राव एक बरो हीट इश्यू चलता. काब दे राव तो आमचो फ्लॅटो आसलो त्या फ्लॅटवाचेर आयज 3 जाणांचे बिझनेस ऑपरेशन चलता. इलिगल हट्स रेस्टॉरंट्स इलिगल हा म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी पार्ट लायसन्सीस पार्ट हे घेतले आहा पूण जे कितें घेतला ते प्रमाणे ते ना थंय. आतां तुमी दाखयता हे पळय हो हे स्ट्रक्चर्स ते इमेजीस हांवें थोड्यो काडल्या. हे इमेजीस पळयले जाल्यार हेजेर दिसून येता की हेंच्यांनी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केल्लो. गायडन्स रुल्स एंड गायडन्स आहा ते फॉलो करना आनी हांकां आवय ना बापूय कोणूच पळयना जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल तुमी पळयला आसतले ह्यो बी हो ओवरव्यू हेजो गुगलाचेर ज्यो इमेजीस आहा ह्यो लायव्ह इमेजीस हेज्यो हे भाशेन हट्स थंय जाल्ले आहा. आयज एक गोंयकार कितें बारीक धंदो करता जाल्यार ताका खूब लायसन्स हे त्यो राटावळी लागता पूण हांकां कोणूच ना आवय ना बापूय जाल्ल्या भशेन जाल्ल्या. आतां काल एक रोडाचो इशू थंय जाला. रोड करता म्हणून कितें तरी कोण धांवन गेले पंचायत गेले लोक गेले पूण हो इशू आयचो आनी कालचो न्हू. हो 3 वर्सां पयलीं इशू 2019 हांव थंय गेल्लो तेन्ना थंयचें चालू जाल्लें. पूण तेन्नाच्यान हांव तें ऑब्जर्व करतालो. ते उपरांत कोणी तरी म्हाका सांगलें आफ्टर सर्टन इन्फॉर्मेशन आय केम टू नो दॅट somebody have filed 2.5 years ago somebody filed a complaint
in the panchayat. But panchayat didn't act on that. After that, after 1.5 years, again somebody approached the panchayat, they filed a complaint. कांय जावं ना. मागीर आयकून येयलें की हे बाबा हे जे कोण कंप्लेंट घाल्ल्यो तांकां बऱ्यो मोठी धमकी येवपाक लागल्यो. रस्ते करता म्हणून म्हाका तुका दिश्टी पडना तुवें इलिगल एक्टिविटी जातली थंय. आतां तूं पंचायत नाल्यार तूं देंव थंय तो पंचायतींतलो भायर सर. आनी हांव वॉर्निंग दिता थ्रू मिडिया पंचायत सरपंचाक आनी सेक्रेटरीक चड करून सरपंचाक सपोज तूं हे करना हेजेर ह्या दिसां भितर जाल्यार तूं डिस्क्वॉलिफिकेशन फेस करपाक रेडी राव. कित्याक तुमी हांकां हाडून थंय बसयल्या ते पंचायत चलयता तें दिसता. आनी म्हजो आनी एक रिक्वेस्ट आहा जे आमचे मोठे मोठे लिडर आहा जे ऑपोजिशनाचे मोठे लिडर आहा तेंच्यांनी सामके एसेंब्ली गाजयता तेंच्यांनी हेजेर उलोवपाक जाय. कारण ते जेन्ना आपलें तोंड ओगी दवरता तेन्ना आमच्या जनतेक एक दुबाव उरता की बाबा हेय बी असलें कितें करून हांव हे तांकां सपोर्ट करता काय म्हणून. मंगळारा फांतोडेचेर वागातोर 45 फूट खोल बांयत पडिल्ल्या ऑस्ट्रेलियेच्या पर्यटकाक म्हापशेच्या धाडशी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वाटयलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 29 वर्साचो हो ऑस्ट्रेलियन पर्यटक निसरून अचकीत बांयत पडलो. थळाव्यांक कळना फुडें तांणी उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें तेन्ना उजो पालोवपी दळाचो जवान प्रवीण नायक गांवकारान ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनांत पर्यटकाक सुखरूप भायर काडून ताचो जीव वाटयलो. ताका कसलीच दुखापत जावंक ना. आमचे जे फायर फायटर्स आसात ते सदांच आपल्या जे सेवेक सदांच तपशील असतात. स्वताच्या जिवाची काळजी न करता सदांच खंयच्याय अडचणीक सामोरे वचपी आमचे फायर फायटर्स सदांच तपशील अशे असतात. काल जेन्ना सकाळी 4 ते 4:30 अशी एक घटना घडली ती म्हणजेच जेन्ना फायर डिपार्टमेंटान म्हापशेच्या फायर डिपार्टमेंटान सकाळी 4 असो एक कॉल येयलो. तो म्हटल्यार वागातोर वाठारांत एका बायेन जो ऑस्ट्रेलियन फॉरेनर आसा तो फ्लेमिंगो डॅनियल नांवाचो खंय तरी त्या वाटेंतल्यान वता आसतना निसरोन एका बांयत पडलो. ती बाय म्हणजेच एका 45 फीट खोलाय आशिल्ली. आमचो ब्रेव जो प्रवीण नायक गांवकर जो म्हापशेचो फायर फायटर आसा एका धाडसे जो धाडस करून जे त्या बायत देंवलो आनी जो डॅनियल आसा ताका सुखरूप वयर काडलें. तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ही जी बाय आशिल्ली ती 45 फीट खोलाय आशिल्ली तेन्ना तांकां खूब अशी अडचणूय येयली जेन्ना ताका वयर काडलें. जेन्ना ताका वयर काडलें तेन्ना ताका कसलीच अशी अपघात असो ताका कसलेच अशें दुखापत जावंक नाशिल्लें. बट तरी आसतना जे आमचे फायर ऑफिसर आशिल्ले अशोक परब हांच्यांनी आपले कर्मचारी जे बाकीचे फायर फायटर आशिल्ले तांच्या वांगडा ताका लागच्या अंजूच्या PH सेंटरान ट्रिटमेंटा खातीर व्हेलें. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जे आमचे सब ऑफिसर आसात फायरीचे ज्ञानेश्वर सावंत तांचे कडल्यान व जे ह्या घडणुकेक जे सामोरे करून जे रेस्क्यू केला ब्रेव फायर फायटर प्रवीण नायक गांवकर तांचे कडल्यान की जी आयज सकाळी जी घडणूक घडली जो ऑस्ट्रेलियन नॅशनलिस्ट डॅनियल ल्यूक हाका कशा तरेन तांच्यांनी रेस्क्यू केलें. माहिती म्हणजे आमच्या राती कंट्रोलाक अशें आयलां एक कॉल आयले एमर्जन्सी एक मनीस बांयत पडलो म्हणून सादारण 3 छाप्पन म्हणजे 4ची खबर साखर झोपेची. म्हणटून आमी 24/7 हेच्या बरोबर आमी आमची गाडी 2900 म्हाज्या स्टाफा सकट रेस्क्यू टिमी सकट आमी ते पॉयंटार पावले. पॉयंटार पावतकूच इमिडिएटली आमी आमचो रेस्क्यू लायफ जॅकेट्स रोप्स हे ताका आमी पयलीं प्रोवायड केले. सो त्याच्या आधार तो थंय तरांक जालो. सो इमिडिएटली आमचो बरो एक्सपर्ट म्हणटात तशें प्रवीण गांवकर हाच्या पयलीं तेणें एक रेस्क्यू केल्लें आसा. हे सुद्दां तेची एक ब्रेवरी म्हणटा ताचें हें जर काम बऱ्या पैकी केलां. तो स्वता सेफ्टी बेल्ट घातलो हार्नस ताका हार्नस घातलें आनी आमी ताका कितें दुखापत न जाता खंय खर्चड न जाता आमी ताका इमिडिएटली उदकांतल्यान भायर काडलो. सो कितें कळ्ळां तो कसो बांयत पडलो बी. बांयत पडलो म्हणजे बांयचो तो कठाडो वयर नसलो सादारण फुटभर कठाडो वगैरे त्या वटेन तो पास जातालो. अनफॉर्च्युनेटली फेल डावन इन द वेल. कितें टॉक्सीक बी नासलेलो काय का तो नॉर्मली थंयच्यान नॉर्मल मॅन इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तें नांव आसा सादारण डॅनियल फॅलेमिन
29 वर्साचो सारको युवा भुरगो सारको यंग भुरगो. प्रवीण सर, तुम्ही कितें सांगूंक सोदता ह्या कामाक जेन्ना तुमी सामोरे गेले तेन्ना कितें अडचण आनी कशें कितें रेस्क्यू केलें तुमी? एक मातशी डीप चड आसली वेल आनी लॅडर आमची पावस येतानासली आनी मातशी त्रास जाले म्हणजे रातची इन्सिडंट जालो काळोखान मातशे लायटीचे मातशे प्रॉब्लम जाले देंवपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटी. लोटले उपरांत आता बोरयेच्या थळाव्यांनी नव्या बोरी पुलाच्या विस्ताराक विरोध केला. या पुलाच्या विस्ताराबाबत कसलें स्पश्टीकरण ना. सरकार म्हणटा एकूच घर वयतले, पूण प्रत्यक्षात खुबशीं घरां, शेतां भाटां आनी देवळाय वचपाच्या वाटेर आसा. आमचो विरोध नव्या पुलाक ना, सद्याच्या पुलाच्या अलायनमेंटाक आसा अशें थळावे म्हणटात. PWDच्या जमीन संपादन खात्यान आयज आल्तीन बोरी थळाव्यांचे नव्या पुलाक लागून बसका आपयल्ली, पूण ही बसका 14वेर फुडें धुकल्ली. ताळो आमदार आनी मंत्री सुभाष शिरोडकार हातूंत फितूर आसा. एकूच घर वयतले म्हणपी सुभाषान अजून प्लॅन पळोवंक ना. आमकां हांगासून भायर काडपाचो यत्न चल्ला. कोळशाची येरादारी आनी जेटीचेर माल व्हरपा खातीर हो पूल बांदतात असो आरोप थळाव्यांनी केला. आमची घरां आनी सुवातो कुशीक दवरात आनी दुसऱ्या खंयच्या वाटेंतल्यान हो पूल बांदात अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. हे पळोवपाक गेले जाल्यार आमकां दिसता की हो डबल इंजीन सरकार आसा पळय होच आमकां काबार करपाक उठला. कित्याक हे जे आसा पळय हांकां सगळे सेंटराच्यान चलता. हे गोंयान कांय चलना आनी हांकां प्रमोद सावंताक जो CM आसा ताका सुद्दां रिक्वेस्ट केल्लो सुद्दां हें जावपाना, हें आमकां दिसून येयल्लें आसा. कित्याक हें जाता तें सगळें टोटल कोळशाक लागून. कित्याक एक RTI थ्रू एक डॉक्युमेंटूय मेळ्ळेलो आसा. तो डॉक्युमेंट म्हणटा की बाबा शॉर्टेस्ट डिस्टन्स टू MPT पोर्ट जो अलायमेंट आतां यूज करता तो, म्हणजे हेजे वयल्यान आमकां दिसून येता हें फक्त कोळशाक लागून जाता. आमचो गांव काबार करपाक सोदता आनी तश्योच सगळ्यो जेटी येतल्यो हेंय बी दिसून येयल्लें आसा. आमकां सगळे RTI थ्रू आमकां सगळें दिसून येयल्लें आसा. आमी आतां गांवचे लोक इतले त्रासान आसा की बाबा जितले जे पयलींचे गव्हर्मेंट आशिल्ले तेणीय हें केल्लें आसा. म्हणजे आतां वचपाचें कोणा कडेन हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक लागून गव्हर्मेंट आयकपाक रेडी ना. तसोच जो आतां कोण आमचो हियरींग घेवपाक रावलेलो तो वन सायडेड उलयता. तो म्हणटा जो अलायमेंट आसा तो सारको आसा, तुमी कित्याक आडयता हो आमकां क्वेश्चन करता. तर हे खंय तरी बाबा आमकां हे गोंयकारांनी समजपाक जाय. आमी सगळे वाटेच्यान हे तुकडा करून आमकां काबार करीत आसा. प्रत्येक जाग्यार हे असले प्रोजेक्ट हाडून आमकां काबार करीत आसा. आनी थोडे लोक आसा पळय ते म्हणटा की बाबा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो रस्तो जातलोच. कसो जातलो गांवच्या लोकांक काबार करून? तुमकां जाय लोक नाकाच. फक्त इलेक्शनाकच लोक जाय, तेच्या नंतर लोक नाकाच. तुमी सामकेच काबार करपाक सोदता. आमी आतां शिरोड्या गेली 2-3 फावटी आनी शिरोड्या आमकां अशें सांगलें की एकूच घर वयता, कोणाक कांय वचना म्हूण सांगलें. आनी आतां आमकां हांगसर नोटीस येयल्ली, आमी पणजे येयल्ले आल्ती, जाल्यार आमकां हांगा आतां येयल्यार आमकां आनी फुडें डेट दिता आमकां. म्हणजे आमकां हे आतां फुडें फाटीं हें कितें घुसोवपाचें म्हणून आमकां कांयच कळना. तेन्ना हें कितेंच आमकां सुचना. कितें म्हाजें घर आसा, म्हाज्या घरांत सामकें हेका वयता म्हूण सांगलां, पूण म्हाका म्हणटा कांय वचना म्हणटा. प्लॅन पळयला, हें प्लॅनाचेर सगळें आसा, तेका सारकें तेंकोन येयल्लें आसता. आनी आमी लोनां काडून कितें करून घरां काडल्या. गव्हर्मेंटाचें आनी हेजें कांय ना, मंत्र्यांचेंय आमकां कोणालें हेल्प ना. आनी आमी आतां बरीं ना, हें आयकोनूय बरीं ना. आमी आयज पणजे ऑफिसांत येयलेले, आमकां डेट दिल्ली हियरींग आशिल्ली आनी आज थंय येतकीर ते म्हणटा हियरींग ना. कित्याक लागून आमकां कांयच कळना. हें तेंगेलें सुभाषा फुड्यान 2-3 वाऱ्यां गेले तर कांयच सांगना. एक घर वयता म्हणटा, येवन पळयता, इंजिनियराक घेवन येता 4 दिसांनी. 4 दीस जाले आनी 5 दिसांत येयलो आतां, पूण तो कांयच येवना. पूण आमचें आतां गोंय काबारूच करता जाल्यार करा, तें कांय ना. ते घाटयाकच हाडून तर हांगसर दवरुपाचें आहा जाल्यार आमकां घाटयां इका आनी आमकां दवरूं नाका हांगा. मंत्र्याच्यान करूं जाता न्हू तें. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान नार्वेकार. दोनापावला जेट्टीक व्हड इव्हेंटाच्या आयोजना खातीर दिवन ही जेट्टी सरकार प्रायवेट करपाक सोदता असो आरोप आमदार विरेश बोरकारान केला. ही जेट्टी म्हटल्यार फामाद पर्यटन थळ, ताका लागून जेट्टी सगळ्यां खातीर उक्ती आसपाक जाय. ती प्रायवेट करची न्हय अशें विरेश बोरकाराचें म्हणणें आसा.
व्हडलो प्रश्न आसा तो म्हणजे आयज ही जेटी प्रायवेटायज करपाक सोदता काय कितें हो आनी एक क्वेश्चन मार्क. कित्याक भितूर अशें आयकूंक येयला की भितूर स्टॉल्स घालपाचे आसा. रिसंटली गोल्ड मॅन थंय आसलो. तशेंच एक टुरिजमूच न्हू एक पार्टी हब असो करूं सोदता काय कित्याक फाल्यां पार्टी असो इव्हेंटाचेर अशें जाल्लें दाखयल्लें आसा की फेसबुकारूय आवट जाल्लें आसा की बुकींग करपाचें आनी तुमकां पार्टी करपाक मेळटली. आयज हो हेरिटेज स्पॉट आसा हो पार्टी हब करपाक आयज सोदता काय कितें हांगा लोकॅलिटी आसा जी पिसफूल लोकॅलिटी आसा. फाल्यां गव्हर्नराचोय हांगा बंगलो आसा. सो हें समज जालें नाल्यार हांगा जे ट्युरिजम आसा ते ट्युरिजम खंय ना खंय डिप्लेट जातले आनी जे लोकलांक गिरायक जाता हे गोंयकार हांगा आसा 80% विडो वुमन्स आसा आनी त्यो हेजेर डिपेंडंट आसा आनी 100% गोंयकार आसा हे हेजेर डिपेंडंट आसा. हांकां खंय ना खंय धंद्याक मार बसलेलो आसा. ऑलरेडी मार बसलेलो आसा. खंय ना खंय सरकारान लक्ष घेवपाक जाय. सीएमान लक्ष घेवपाक जाय. भाजयांचे आणि मसाल्यांचे दर सध्या मळबाक तेगला. भाजयांचे दर पळोवन सर्वसामान्यांच्या कपलाक आटयो पडपाक लागल्या. कांदो आनी टमाटाचे दर वाडटा थंयच आसा. आतां हेर भाजयांचे दर वाडिल्ले आसा. वालपापडी 100 रुपया किलो बाजारात विकली गेली वता जाल्यार लसुणाचे दर जे आसा ते 320 रुपया किलोचेर पावला. राज्यांत दिसान दीस भाजयेचे दर वाडपाक लागला. ह्या वाडट्या दरांत लोकांक भाजी घेवप परवडना. फाटीं टमाट आनी कांद्याच्या दरान लोकांक रडयलो. आतां जाल्यार वालपापडी 100 रुपया किलोचेर पावल्या. दुसरे वटेन भेंडे 40 रुपया किलो आशिल्ले ते आतां बाजारांत 60 रुपया किलो विकतात. लसणूची दर तर सामकी वाडली. 320 रुपया किलो लसूण बाजारात विकतात. राज्यांत दिसान दीस भाजयेच्या दरात वाड जायत आसा आनी हें खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार भाजयेच्या आनी मसाल्याच्या दरां मदीं वाड जाल्या. भाजयेच्या दरां मदीं जाल्ली वाड वालपापडी 100 रुपया किलो, डब्बू मिरसांग 80 रुपया किलो, भेंडे 60 रुपया किलो, गाजर 60 रुपया किलो, मिरसांग 60 रुपया किलो, वांगी 60 रुपया किलो, चिटकी 60 रुपया किलो, बटाट 30 रुपया किलो. जाल्यार मसाल्याच्या दरां मदीं जाल्ली वाड लसूण 320 रुपया किलो, आलें 150 रुपया किलो. भाजयेचे आनी मसाल्याचे दर पळोवपाक गेले जाल्यार दिसान दीस वाडत आसा आनी हे खंय तरी सर्वसामान्य लोकांक परवडना. दर दिसाक आमी जेवणात भाजी आनी मसाल्याचो वापर करतात आनी खंय तरी ह्या वाडिल्ल्या दराक लागून लोकांच्या कपलाक आटयो पडिल्ल्यो दिसून येतात. गोमंतक टीव्ही खातीर उषा जरावकर. तर हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.